नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कांबोलीच्या तळाव्यांचो सनबर्ना खर विरोध, लोकांनी सनबर्ना आड राबयली सयांची मोहीम। हरमला पर्यटन हंगामाक सुरवात। हरमल दर्यादेगेवेल्या शेक रेस्टॉरंटाचो वेवसाय सुरू, मात दर्यादेगेचेर मुळावे साधन सुविधेंचो उणाव। सांदिस्ते अपघात प्रकरणांतल्या वासुदेव भंडारीचो सोमारच्यान सोद वावर। पोरणे गोंय पुलीस आनी नौदळाचे डायव्हर्स अंडर वॉटर ड्रोनाचे मजतीन घेतले वासुदेवाचो सोद। तियारीच्या कॅनलांची दुरुस्ती 2025-26 मजगती जातली पुराय। तियारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाचे बसके उपरांत उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची माहिती। चार मंत्री आसूनय फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दुयेंतींक मेळनात सामके उपचार। काँग्रेसीचो आरोप, फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची केली पळोवणी। मोलेकुळे मार्गाचे कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत कोसळ्ळी रेंट कार। सुदैवान कोणाक जावंक ना दुखापत। कारींतले पर्यटक जोडपे सुखरूप। आता खबरो विस्तारांत। गोंयभर गाजिल्ले सांदिस्ते अपघात प्रकरणांत आतां नवी म्हायती सामकार आयल्या। म्हयनोभरा पयलीं जाल्ल्या ह्या अपघाता उपरांत सोमारच्यान बेपत्तो आशिल्ल्या वासुदेव भंडारीच्या कुडीचो सोद वावर सुरू जातलो। पोरणे गोंय पुलीस आनी नेव्हीचे डायव्हर्स ही सोद मोहीम राबयतले। नेव्हीचे डायव्हर्स हे सोद मोहिमे खातीर अंडर सर्वेलियन्स आनी रेस्क्यू ड्रोन हाडटले अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। 31 ऑगस्ट ह्या दिसाक सांतिस्तेव हांगा घडलेली घटना वासुदेव भंडारी त्या दिसाच्यान गायब आसा म्हणजे समज तो उदकांत आसा जाल्यार उदकांत आसा जाल्यार तेजी बॉडी अजून पर्यंत कित्याक मेळ्ळी ना असो प्रश्न येता। आनी समज तो जिता आसा जाल्यार खंय आसा हो प्रश्न येता। जाल्यार हे जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलता तेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तशेंच नेव्ही मेळोन हे इन्व्हेस्टिगेशनाक आतां सोमराच्यान जे नेव्हीचे स्पेशल डायव्हर्स आसात ते येवपाचे आसात। आनीक मेन म्हटल्यार हेंचे वांगडा जे नेव्हीचे जे स्पेशल अंडर वॉटर ड्रोन्स असतात ते हाडटले। आनीक हे जे ड्रोन्स असतात ते अंडर वॉटर जे सर्वेलन्स असतात ते करपाक किंवा रेस्क्यू करपाक हे ड्रोन वापरतात। जाल्यार हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आता फुडें खंय पर्यंत वयता। आनीक वासुदेव भंडारीची बॉडी अजून पर्यंत पुलिसांक समज उदकांत आसाशी दिसता जाल्यार ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर खंय तरी ती बॉडी मेळोंक शकता। ना जाल्यार समज वासुदेव भंडारी ह्या उदकांत ना जाल्यार वासुदेव भंडारी आसा तरी खंय हो प्रश्न अजून कायम आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। व्हायरल व्हिडिओचेर मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्री उलयतात, पण आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ल्या आरोपांची हांचे कडेन जाप नाशिल्ली अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराचें म्हणणें आसा। राजधानी पणजेन घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गिरीश उलयतालो। जमीन घोटाळे आनी गोंय नोकर भरती आयोगाच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक उजरावन काडलो। जमीन घोटाळ्याविशीं नेमिल्ल्या वन मॅन कमिशनान अहवाल दिलो तो खंय आसा? तो अहवाल लोकां खातीर कित्याक उक्तो केलो ना असो प्रस्नूय गिरीशान उपरासलो। तशेंच आसगांवांतल्या 78/2 सर्वे नंबरांतल्या जमनीचे कोफुसांव सुरू आसतना ताची सेल डीड कशी कितें केली अशेंय गिरीश विचारता। पळयात ताचें म्हणणें। मुख्यमंत्री क्लेम करता की आपले सुमोटो हे घेतले आणि वन मॅन कमिशन जस्टिस VK जाधवान हेजे अंडर कमिशन अपॉइंट केलो। त्या कमिशनाक 2 वर्सां जाली। मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक सोदता। त्या कमिशनान रिपोर्टूय तुजे कडेन सादर केलो म्हणून आयकूं येता। तो रिपोर्ट अजूनय पब्लिके मुखार उगडप जायना। त्या रिपोर्टा अंडर तुवें कितले लोकांक पनिश केले हे तूं सांगपाक शकता? आसगांवाक एक प्रॉपर्टी आसा सर्वे नंबर 78/2। 78/2 ही गाजलेली प्रॉपर्टी ज्या हितून लँड ग्रॅबिंगाचे मोठे प्रकरण आशिल्ले। हे कमिशन सगळे चालू असताना इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना ह्या प्रॉपर्टीची सेल डीड तुझ्या सरकारान कशी केली, ती सेल डीड कशी झाली हे तुवें गोंयच्या लोकांक मुखार येवन सांगचें पडटलें। करून तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना
ही ज्वारीची जी जमीन आसा ती प्रायव्हेट फॉरेस्टल्यान कशी ड्रॉप जाली ताचे रिपोर्ट सकट तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंयच्या लोकांक सांग. आणि तू म्हणटा आपूण हितून कित्याकूच इन्वॉल्व ना. तुवें जर ती जमीन प्रायव्हेट फॉरेस्टल्यान कुशीक काडून आशिल्ली जाल्यार तांकां आयज परमिशन मेळटा आशिल्ली. आणि जुवारीक जे 60,000 कोटीचे स्कॅम हेजे पयलीं हांवें एक्सपोज केल्ले ह्याच माचेर कोण म्हणटा ते 50 हांवें 60,000 करोडाचे स्कॅम हे कशे आसा हे सविस्तर विथ रिपोर्ट्स डिटेल हांवें तुमच्या मुखार दवरलेले आसा. हे 60,000 करोडाचे जे स्कॅम आसा ते स्कॅम जावचे नाशिल्ले जर डॉक्टर प्रमोद सावंत एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर जे प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ते ड्रॉप तेन्ना करूं नाशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तियारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाची महत्वाची बसका जाली. वट्ट 11 वर्सांनी जाल्ले हे बसकेन काडा बोर्ड परतून स्थापन केलो. गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलांची दुरुस्तीची कामां 2025-26 मजगतीं जातली अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. तशेंच तियारीच्या उदकाचो वापर हो प्राधान्यान शेती खातीर जावपाक जाय. काडा बोर्डा खाला उत्तर गोंयांत 14,500 हेक्टर जमीन आसा. हे जमनीचो शेती खातीर चडांत चड वापर करतले अशें मंत्र्यान सांगलें. एक अशें आसा की ही काडा बोर्डाची मिटींग 2013 पहिली मिटींग जाल्ली. ताजे नंतर काडा बोर्डाची मिटींग जावं नाशिल्ली. सो आमी बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट केलो आणि काल ताजी ह्या नवीन बोर्डाची पहिली मिटींग आणि एकंदर काडा बोर्डाची दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. आता काडा बोर्ड म्हणना फुडें ताजे अंडर काडाची जी एरिया आसा ती जवळजवळ 14,500 हेक्टर्स आसा. त्या एरियेत सुदारणा करपा संबंधी किंवा शेतकरी लोक जे आसात तांकां प्रोत्साहन दिवपा संबंधी तांकां मोटिवेशन करपा संबंधी जे जे कितें सरकारचे स्किमी राबोवपा जातल्यो ते मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आमचे WRD डिपार्टमेंट आसूं किंवा एनिमल डिपार्टमेंट आसूं किंवा फिशरीज डिपार्टमेंट आसूं ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां सगळ्यांक गायडन्स मोटिवेशन ट्रेनिंग हे सगळें दिलें वतलें. हातूंत भितर ICR आसा तेय बी सहभागी जातले. आणि हे करता आसतना गोंयच्या हद्दी भितर जे कॅनल आसात आणि कॅनलाचे डिस्ट्रिब्युटरी आसात तांची रिपेअर काम आमी हाती घेतिल्लें आसा. 2025 आणि 2026 म्हटल्यार हे रिपेअर कॅनलाचे रिपेअर वर्क्स आणि डिस्ट्रिब्युटरी वर्क्स आहा पळय ते पूर्ण जातले. जेणे करून सिपेज जे आसा ती सिपेज कमी जातली, सामकी कमी जातली आणि लोकांक वेळोवेळी जेन्ना उदकाची गरज आसा तेन्ना लोकांक उदक मेळटलें. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा. दोतोरांच्या उणावाक लागून लोकांक बरेच त्रास जाता. पूण सरकाराक मात हे गजालीचें कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप काँग्रेसीन केलो. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शेनवारा फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. फाटल्या एप्रिलांत भलायकी मंत्री विश्वजितान फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले सगळे जागे भरता म्हणून सांगिल्ले. पूण खंयचे कडेन कांय ना. अजूनय दोतोर, नर्सी, तांत्रीक स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्याचे दिसून येता अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें. फोंडे तालुक्यात 4 मंत्री आसून लेगीत उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दुयेंतींक सारके उपचार मेळना हे फोंडेकारांचेर दुर्दैव आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. सरकार फक्त इव्हेंट करपाक व्यस्त आसा. लोकांच्या भलायकेचे तांकां पडून गेल्ले ना असो आरोपूय तांणी केलो. कोटीचे कोटी पयशे तुम्ही मोडटात इव्हेंटाचेर, अरे हाचेर मोडा मरे. हे आता CSR अंडर घेवप म्हणजे सेल्फ एडमिशन की आता ते डिले केला 2 वर्सां. अरे कंपनी म्हणटा आय विल स्पॉन्सर, 2 वर्सां डिले म्हणजे कितें नेगोशिएशन करता आपणाक कितें कमिशन कितलें मेळटलें पळय सिंपल कमिशन सरकार. हेल्थ मिनिस्टर तुमकां फेल जाला कसो दिसता काय ओवरऑल प्रशासन गव्हर्नमेंटाची फेल जाला? म्हाका एक सांग, एक इश्कॉल आसता आमी टिचरींग घेता, हेडमास्टराकूय एम्प्लॉय करता. स्टुडंट जर फेल जाले जाल्यार कितें करतले? हेडमास्टराक काडून उडोवपा जाय न्ही, डिसायड करपा जाय. हेल्थ मिनिस्टर पास जाला काय ना पळय, इज इट फिट? सरकाराक रीण काडून इव्हेंट करपाक शकताय. खंय ना खंय लोकांनी जी बारीक सुविधा जावं एक जनरल सर्जनींग आसपाक जाय, जावं रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटात CT स्कॅन मशीन. सरकार भिकार जाला. CT स्कॅन मशीन CSR अंडर रावता येवपाक. सरकार कितें करता? ही बारीक सुविधा स्कॅनिंग करता आसतना ऑपरेशनां जाताय. To operate, say there is an orthopedic surgeon operating here. How does he check based on an X-ray? You cannot be that precise compared to an MRI or a CT scan machine. And maga disa the priorities of this government is only about event, only about corruption, only to spread amchi ji communal harmony ha, ji
वाट लावपाक हे सरकाराचो लक्ष आहा. जे स्थानिक लोक आहा तांकां जी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस हॉस्पिटल अरे तेच ना हांगा. पण ती बाबडी सुप्रिटेंडंट ती आता ऍक्च्युली खरें हांगा डेप्युटी सुप्रिटेंडंटचो पोस्ट वेगळो ना. तिका आता एडिशनल चार्ज दिला. शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. हाजे वयल्यान तुमी पळयात की जे हॉस्पिटलाक हेड करपाचो जो मनीस आसा तोच ना. आणि हे सरकार, हे मंत्री आणि हो मुख्यमंत्री हांकां लोकांचे पडलेले ना. पुढे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर लिडर वास्तुस्थिती जेन्ना हांगा येवन पळयता तेन्ना अजूनही पोस्ट वेगळटा. ज्या ह्या हॉस्पिटलाचो जो हेड आसा हू हॅज टू हेड दीस हॉस्पिटल दॅट इटसेल्फ इज वेकंट. सो लोकांक आनी न्याय खंयच्यान मेळटलो. म्हाका दिसता ही परिस्थिती आज हेल्थाची गोंयभर जाल्ली आहा. एक रिट पिटिशन फायल जाल्लें ह्या सरकाराचेर गेल्ल्या वर्सा. हे कितें हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस जाल्या की 2 पेशंट येतकीच आमी एम्ब्युलन्स सोडटले. म्हाका दिसता दिस इज अ सॅड स्टेट ऑफ दीस फोंडा सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सब. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे सावन कुळ्या वचपी रेंट कार अचकीत मोलेच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत कोसळ्ळी. कार चलोवपी पर्यटकाचो कारीवेलो ताबो गेल्ल्यान कार व्हाळांत पडली. कारींत एक पर्यटक जोडपे आशिल्ले. हे घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिताच ताणें घडणूक थळार येवन कारींतल्या पर्यटकांक सुखरूप भायर काडले. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्या उपरांत आप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन उसाचें पीक घेवपाक सुरवात केल्ली. मात संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत ह्याच शेती जमनीचेर आतां आप्पासाहेब पाटील हाणें हळदीचें पीक रोयलां. पळयात खासा रिपोर्ट. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्ले अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन हांगा जमीन विकत घेतली आणि आपलो शेती वेवसाय गोंयांतूय चालूच दवरलो. त्या वेळार उसाचें पीक घेवन तांणी आपलो शेती वेवसाय फुडें व्हेलो. मात आयज संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान हीच जमीन पिकावणे उरची न्हय म्हणून अप्पासाहेब पाटील हांणी जून म्हयन्यापासून 5 हेक्टर जमनीचेर हळद रोवन अंदू वर्सा बऱ्या प्रमाणात पीक मेळटले अशी आस्त बाळगिल्या. इथं आम्ही पूर्वी ऊस पीक करत होतो. ऊस हे मुख्य पीक आमचं. परंतु फॅक्टरी बंद झाल्यामुळं आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात किंवा कर्नाटकमध्ये ऊस फॅक्टरीला पाठवणं कठीण होऊ लागलं. म्हणून आम्ही पीक बदलण्याचा निर्णय घेतला. मग हे पीक हळदीचं पीक गोव्यामध्ये चांगले येते याची टेस्ट मी घेतली होती. म्हणून मी हळदीचं पीक यावर्षी एकदम 5 हेक्टरवरती लावलेलं आहे. आता हे जे आहे हळद याची जात जी आहे की सेलम, म्हणजे तामिळनाडूमध्ये सेलम नावाचा जिल्हा आहे तिथून त्याचं बी आणलेलं आहे आणि सेलम जातीचं नाव ही सेलम आहे. आमच्या हेक्टरी साधारणतः 80 क्विंटल इतकी हळद होऊ शकते. गोव्यामध्ये यंदा माझा पहिलाच प्रयोग म्हणजे हे आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करायचं. साधारणतः हेक्टरी 75 ते 80 क्विंटल इतकी हळद होऊ शकते. आणि त्याचा भाव जो आत्ताच आहे सध्या महाराष्ट्रामध्ये, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सांगली हे प्रमुख ठिकाण आहे जिथं हळदीचा भाव ठरतो. महाराष्ट्र म्हणण्यापेक्षा भारतात हळदीचा भाव सांगलीमध्ये ठरतो. माझं ते रेसिडेन्स सांगलीचं असल्यामुळं आणि मला हळदीची तिथल्या माहिती असल्यामुळं आमच्याकडे हळदीचे संशोधन केंद्रही आहे. त्यांना सगळं माहिती घेऊन याचा दर जो आपल्याला मिळेल तो साधारणतः 15,000 रुपये क्विंटल इतका मिळेल. हे पीक रोयतना आपले केपें विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याचोय सहकार्य लाभलो. हळदीच्या पिकावळी खातीर आपल्याक अनुदान लेगीत मेळटले अशें अप्पासाहेब पाटील सांगता. तशेंच गोंयकार शेतकारांनी लेगीत हळदी पिकाची लागवड करची अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलां. प्लांटेशन म्हणजे आम्ही त्याला पूर्व मशागत म्हणतो. त्या पूर्व मशागतीसाठी साधारणतः 1.25 लाख रुपये माझे खर्च झाले. त्यानंतर मल्चिंग पेपर जो घातलेला आपण पांढरा मल्चिंग पेपर बघतो तो मल्चिंग पेपर घालण्याचं कारण म्हणजे तण जास्त येऊ नये, निंदणी कमीत कमी यावी. गोव्यामध्ये तण जास्त येतं पाऊस असल्यामुळे म्हणतो तो एक. आणि त्याच्यानंतर ते अंतरणं आणि रोप हे बी लावणं, सीड्स जे असतात ते सीड्स लावणं याकरता साधारणतः 3 लाख रुपये माझे खर्च झालेले आहे. आता जे झोनल केपी झोनल ॲग्रिकल्चर ऑफिसर त्यांच्याकडून तुम्हाला कसा सहयोग मिळाला हे लागवड करण्यासाठी? मी त्यांना आधी जाऊन झिरेव इथले जे संदेश देसाई म्हणून आहेत त्यांना जाऊन भेटला आणि सांगितलं की मी पीक बदलणार आहे, हळद करतो करा म्हणाले. हळदीसाठी त्यांनी मला सांगितले की हेक्टरी 60,000 रुपये अनुदान आहे.
त्यामध्ये बियाचा खर्च, प्लांटेशनचा खर्च, हार्वेस्टिंगचा खर्च असं सगळं आहे. आता हा थोडासा आजच्या खर्चाला बघितलं तर कमी आहे, कारण मला बियाणं जे लागलेलं आहे तेच मुळात 11,91,000 रुपयाचं बियाणं मी मागवलेलं आहे. म्हणजे 12 लाखाचं बियाणं आणि हे सगळं म्हणलं तर माझं 20 लाखापर्यंत हे सगळा खर्च येणार आहे. या म्हणजे एकरी 2 लाख रुपये तरी मिनिमम खर्च होणार आहे. आणि त्यांचे आम्हाला जरी सहयोग आहे, त्यांनी माहिती पण दिलेली आहे. त्यांनी साधारणतः मला एक 2.5 ते 3 लाख रुपये हे मिळतील, मला सबसिडीच्या स्वरूपात मिळतील. ठीक आहे, काही नाही त्यापेक्षा काही सबसिडी मिळते, त्यामुळे आमचा उत्साह वाढलेला आहे. आणि इतर शेतकऱ्यांनाही मला सांगणं असं आहे गोव्यातील, की तुम्ही हळद करा. हळदीचं मी सांगितलेले फायदे आणि जे उपद्रव होत नाही ते लक्षात घ्या. थोडासा खर्च करा आणि तुम्ही हळद करा, की हे आपल्याला तारू शकेल, ऊसाला पर्यायी पीक ठरू शकेल. आम्ही मायणा गावात आसा, कारण म्हणल्यार जी हळदीची लागवड आसा तेका, आनी जो शेतकरी आसा अप्पासाहेब पाटील त्यांची येऊन भेट केली. ते मूळ त्यांचे घर जे आसा ते सांगलीचे, पूण तेजो बापूय अरावंड 1968 येवन हांगा सेटल जालो. पयलीं तेणी ऊसाची लागवड केली, मागीर खंय तरी ऊसाची सध्या प्रोडक्शन विकपाक मेळना, सगळी इंडस्ट्रीज बंद आसा, म्हणून तेणी ऑप्शन म्हणून ह्या वर्सा हळद काडली. आनी ह्या हळदी कडल्यान तांकां खरें खरें जे केपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट त्यांचे कडल्यान तांकां मोटिवेशन मेळ्ळें, सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच तेणी सांगले त्या प्रमाणे हे हळद लागवड एक शेतकऱ्या खातीर फायदो आसा तो म्हणल्यार ह्याका खंयची जनावरां पिड्ड्यार करूं शकना. मेन म्हणल्यार माकड, रानडुकर आनी गवरेडे जे आमच्या गोंयांक हे नासाडी करतात, लोकांक शेत रोवपाक दिना, हे जे जनावर आसा हे नासाडी करून दिना. आनी खंय तरी तेणी शेतकऱ्याक तुमी पयशे जास्त पडूं पूण हळद लागवड करप ही आतां काळाची गरज आसा. शेतकऱ्यांक जर फायदो करपा जाय जाल्यार हेणी जे हळदीचे हे आसा लागवड आसा ती करपाक फुडाकार घेवपाक जाय. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर पिल्ल्याळ साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. पेडण्या दर्यादेग वाठारांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. अंदू वर्सा शेकदन्यांक पर्यटन खात्यान बेगीनूच परवाने दिल्ल्यान शेकदनी खोशी आसा. मात दर्यादेगांचेर बिगर गोमंतकीय वेवसायिकांचें अतिक्रमण सुरू आसा. तशेंच ह्या दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम, टॉयलेट तशेंच पार्किंग सारकिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा ना. देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. ना, ट्युरिस्ट कमी जावंक ना. इंडियन ट्युरिस्ट सुबेज वाडलेलो आहा. फॉरेनर मातशे कमी जाल्यात, पूण इंडियन ट्युरिस्ट म्हणजे तितले वरा खातीर म्हणटा तो वराक लागून फॉरेन ट्युरिस्ट मातशे कमी जाल्ले. ह्या वर्सा पळय आमकां सगळ्यान बेगीन दिला हेणें, आनी ही 10 वर्सां आदीं जाताली. बाबू आजगांवकर पासून आसतना आमकां हेतून ऑगस्ट सप्टेंबरान आमकां लायसनां मेवतालीं. तशीच आतां ह्या ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां येपाट दिल्लीं आसात. आनी हेतून आमकां इतलो फायदो आसा की आमकां शेक उबारतना आमकां म्हणत तो 1 म्हयनो वयता. सगळे मटेरियल हाडून उबें करपाक हे करपाक तें आमकां करपाक मेवलें. बिचाचेर कितें आहा तें आतां ह्या वर्सा मातसो पावस सुबेज लागला, नाजाल्यार इतल्यान आमकां दर्या बीच आमकां व्हडलो मेवतलो आलो. पावस लागल्या प्रमाणे तो बीच मातसो व्हांवन गेला, पूण आतां निकतो बत्ता तो. आनीक 15-22 दीस जावनी तो सारको फूल येतलो जाग्यार, तेन्ना आमची शेकां आमकां घालपाक मेवतली. पूण थोड्यांक ऑलरेडी मेवल्या. आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रमण खंवटे खरेंच ह्या वर्सा तेणें आमचे शेतकारांची बरी तेणें कुयदाद घेतली आनी आमकां बेगींतले बेगीन आमकां लायसनां दिवपाक लायलीं. आनी डायरेक्टर पासून आमचो जो बाय आसा तेणेंय आमकां बरो प्रतिसाद दिला. कोणाकूच तो दवरिना. सगळ्यांक लायसनां क्लियर करपाक तेणें बेगींतले बेगीन तेणें युनिवर्सिटी घेतली म्हणून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां फुडलें काम कितें आसा तें आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां सांबाळचें. पेडणे म्हालांतल्या मोर्जी, आशवे, मांद्रे, हरमल, केरी, तेरेखोल हांगासर पर्यटन हंगामाक सुरू जाल्या. त्या खातीर पर्यटक जे किनाऱ्या भागात येतात तांकां बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करपा खातीर सरकारान यत्न करपाची गरज आसा. अंदू बेगीनाच वेवसायिकांक परवाने दिवपाचें काम पर्यटन खात्यात आनी
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा. पूण ज्यो साधन सुविधांची गरज आसा ती साधन सुविधा आयज मेरेन पावूंक ना. बिचार जर नजर मारली जाल्यार काही प्रमाणात जे अतिक्रमणां सुरू आसात तातूंत लाकडी पलंग जे आपले बिगर गुमंतकीय वेवसायीक जे खाजगी जागेन जांची रेस्टॉरंटां आसात, सॅक आसतात, हट्स आसतात ते बिचाचेर थेट लाकडी पलंग कसलेच परवाने नासतना घालतात आणि अतिक्रमण करतात आणि थळाव्यांचेर केन्ना केन्ना सरकार कारवाई करता. हो प्रकार खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा आणि त्या हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव, दक्षिण गोंयचो खासदार विराटो फर्नांडीस तशेंच काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी फोंडेच्या जनतेची गाराणी आयकून घेतली. जनतेचेर जावपी अत्याचार खपोवन घेवचे नात तशेंच सरकाराक गोंय विकपाक कशेंच दिवचे नात असो इशारो काँग्रेसीन दिला. तशेंच कॅप्टन विराटो हांची दारताचे संरक्षण समितीचेर नेमणूक जाल्ले खातीर लोकांनी तांकां परबी भेटयल्यो. इशूचेर कॉर्नर केलें ते कितें? हें सरकार गोंयचे जागे जमनी विकपाक उठला आणि हे म्हाका दिसता जेन्ना आमी चीफ सेक्रेटरीची पळय केस काडली तातूंत हें सिद्ध जालें. जे सांकवाळे जो प्रोजेक्ट चल्ला, भुतानी आसतलो, रेस मागूस आसतलो, पेडण्यात आनी पळय डेल्टिनाक 3 लाख स्क्वेअर मिटर इलिगल हिल कटिंग चालू आहा पळय, हे आज प्रत्येक गोंयच्या जनतेक कळ्ळा. दीस गव्हर्नमेंट इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेलिंग द लँड्स. तांचे आनी कांयच ना. म्हळ्यार भाटां बेसां तुमी पयले पॅडी फील्ड इन ते अमेंडमेंट हाडून कशें कन्वर्ट करतात. सो आता सध्या लोकांचो फोकस इफ यू सी लास्ट 1 month इज वेअर इज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द लँड ऑफ गोवा. आज एक्टिविस्ट उठता, एनजीओ उठता, पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकिंग अप इश्यूज. सो खंय तरी आज बीजेपी कळ्ळा की बाबा आमी जे हे गोंय विकपाचे पळय आमी धंदो चालू केला तो खंय तरी धोक्यान आयला. पूण कितें करप? लोकांक खंय तरी डायवर्ट करप. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक लोकांनी खर विरोध केल्या उपरांत आतां सनबर्न खंय कामोर्ले वाठारांत येवपाचो आसा. कामोर्ले वाठारांतल्या थळाव्यांनी लेगीत वाठारांत येवपी सनबर्नाक खर विरोध केला. हे विशीं कामोर्लेकारांची सनबर्ना आड सयांची मोहीम राबयली. 5,000 सैम आशिल्ल्या कामोर्ले गांवांत सनबर्न नाका तो दर्यादेग वाठारांत सनबर्न व्हरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. आज आमी कॅम्पेन सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केला एगेन्स्ट सनबर्न. सनबर्न आमकां हांगा नाका. कित्याक तुमी सनबर्नाचो इंटेंशन कितें आहा आतां इट इज टुरिस्ट एट्रॅक्शन. टुरिस्ट एट्रॅक्शन म्हणजे आमची कामोर्ली प्लेस ना. तुमी पयले सगळी ग्रिनरी आहा, दोंगर आहा आनी हावजींग कॉलनी आहा. इट इज नॉट अ कमर्शियल प्लेस. त्या खातीर ही आहा न्हू सनबर्न आहा तो तुमी टुरिजम प्लेस दॅट इज कोस्टल एरिया थंय व्हरपाचो. आमच्या कामोर्लेक डिस्टर्ब करूं नका. ह्या सनबर्नानसून मॅक्झिमम जे वायट वेव्हार आहा न्हू म्हणजे ड्रग्साचे, अल्कोहोल, परत आमची संस्कृती आहा ती नश्ट जातली. ती नश्ट जाय म्हणून आमी फुडल्या पिढीक जे आमचे एक बरें उदाहरण फुडली पिढी एक कामोर्लेची बरी जावपाची अशे प्रयत्न करता. ते प्रयत्न खूब आसतलो आनी पीपल वील नवे जनरेशन वील एट्रॅक्ट टू ड्रग्स अँड दीस टायप ऑफ अल्कोहोल. फॉर दॅट पर्पज आमी हो सनबर्न आमच्या कामोर्लेन येवपाक दिवचेच ना. आनी कशें दिवचें ना कितें जाता तें जावं. आमकां वेरस केल्यार जाता, कितें केल्यार. ही आतां कॅम्पेन स्टार्ट केल्या पळय कितके दीस पर्यंत उरतली? ही कॅम्पेन नेक्स्ट संडे कोमिदाची मिटींग आसा तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. ही बाय नेक्स्ट संडे पर्यंत आमी सगळे कॅम्पेनींग कंप्लीट करतले फूल कामाले. कमीत 1000 भर तरी सिग्नेचरीज आसतले आनी आमकां विश्वास आसा की मोर दॅन 1000 सिग्नेचर्स वील बी देयर फॉर दीस कॅम्पेन. कित्याक सांग हो सनबर्न आमी आयकल्या त्या प्रमाणे कामोर्ले मॅक्झिमम म्हणजे 90% वयर लोकांक नाका तो नाका म्हणटा. हांव म्हणटा हितून कित्याक कोणाचे आपापले पॉलिटिकल आपल्याक कितें म्हणटले हे काय ते हेतू दवरी नासतना इवन कामोर्ली पंचायत हॅज टू कम फॉरवर्ड टू ओपोज दीस. कित्याक सांग तेन्ना हांवें गार्बेज प्रोजेक्ट ओपोज केला तर इट इज ड्युटी ऑफ पंचायत टू ओपोज दीस. कित्याक तुमच्या स्वताची भुरगीं आहा कामोर्ले पंचायती मेंबर स्वताची भुरगीं आहा तेंचे जर भवितव्य बरें घडोवपाक जाय जाल्यार फालो जावना. पयसो म्हणजे सगळें म्हणूंक नाका. पयसो तुमकां जाता तरी खाया म्हटल्यार ह्या गोश्टीक पयसो करपाक वचोंक नाका भुरग्यांचे फक्त. दिवचलच्या कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक कोळंब तळ्याचो पर्यटनाच्या नदरेन विकास करचो अशी तळाव्यांची मागणी आसा. तांबड्या कमळा खातीर फामाद आशिल्ले हे तळे कारापूर गांवाचे वैभव आसा. ह्या तळ्याची हिंटलँड पर्यटना खातीर उदरगत करपाक वाव आसा. कारापूरच्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक कोळंब वाड्याचेर भल लोकवस्तीक लागून एक व्हडलें सैमीक तळें आसा. कोळंब तळें म्हूण ह्या तळ्याक वळखतात. शेतां आनी भाटां खातीर वर्धन आशिल्लें हें तळें मात आतां प्रदुशणाच्या चपक्यात सापडला. सैमीक देणगी आशिल्ल्या तळ्याचें संवर्धन जावपाची फुडाराची गरज आसा. ह्या तळ्याची उदरगत करून सुशोभीकरण केलें जाल्यार पर्यटनाक चालना मेळपाची शक्यताय आसा अशें हे थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या तळ्याची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत करची असो प्रस्ताव थळावे पंचायतीन 12 वर्सां पयलीं सरकाराक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा.
कारापुरा जे आमचे कोळमवाडा बोरवाडा जे तळे आसा ते तळे आमचे तळ्याचे जे पाणी आसा ते आमच्या सकयली शेतां आसा कुडप वाडा म्हणून सकयल आनी भाटां आसा हे पाणी कितले वर्सां मेरेन हे पाणी तळ्याचे हाडून हे पाणी शेतांक मागीर भाटांक अशे तरेन सगळी कडेन हेचो जो पाणयाचो आहा तो निस्तर जाता तेन्ना म्हाजी एक मागणी आसा आनी आमच्या सगळ्यांचीच अशी म्हटल्यार जाता मागणी आसा की हे तळे तो तळ्याचो विकास जावचो हे तळे एक पर्यटन दृश्टी जे तळे आसा तेचो बरो विकास जावचो सरकारान आनी म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ह्या तळ्यान जी सुंदर अशी तांबडी अशी फुलां जे हे आसा कमळां की कितली वर्सां मेरेन थंय आमी पळयता आमच्या ल्हानपणांत पळयता आमी ही कमळां लाल कमळां सुंदर एक वातावरण थंय दिसता पळोवपाक तेन्ना जर त्या तळ्याचो विकास जालो जाल्यार कारापूर गांवांत एक विकास म्हणजे फाल्यां एक दृश्टीन भुरग्यांक थंय रोजगार मेळटलो थंय जायत्यो अश्यो गोश्टी घडटल्यो बऱ्यो गोश्टी घडटल्यो आनी सरकारान हेजेर गंभीरयानी आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी मागता तेणी एकदां उलोवन बी दाखयल्लें की हें जावपाक जाय तेन्ना बरें दिसता हांव सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हेजेर गांभीर्यान विचार जावचो आनी एक सुंदर अशें एक वातावरण गांवांत निर्मिती जातली. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.